behalf of the South Goa District Administration, I welcome you all for this program called Prasashan Tumcha Dari. In other words, administration at your doorstep. This program will be organized by the state government at Taluka level. There are trees which are almost likely to fall, and being panchayat side, our panchayat is a weaker panchayat, financially weak. These trees has to cut before anything unwanted thing happens. But if PWD doesn't want to cut, at least they can fund us and request us to cut them. Under Goa Panchayat Act, point 76, section 76 gives you the power to cut it. But when it comes to cutting, that is the time we have money as an issue to cut that tree. Part number 2 is section number 12 of the Deputy Collector's powers, where he can, under that power, he can, based on your problem, he can give directions for the tree to be cut. Wherein even he can ask the forest people to cut the tree. आता तुम्ही पंचायतीत कशें घेतला ते म्हाका खबर ना. But power is available with you at panchayat level itself to cut the tree. तुक सांगलाय आता सगळे ऍक्टिव्हिटीज नव्हता जातात. तुमचे फूड फेस्टिवल, सी फेस्टिवल, aqua फेस्टिवल आणि किती आहे ते सगळे नव्हता जातात. Tourism आमका सावथाक किती हाडवे. I'm not about tourism. Third week of April, spirits of that is one event. Sir, I'm not. Listen, what I'm trying to tell you. I'm talking a larger picture. I'm not about one issue. जेन्ना टुरिझम रिलेटेड म्हणटा, जेन्ना एक इव्हेंट येता, तुमचा G20 मीटिंग जाता, एक 2-4 G20 ची मीटिंग जावप म्हणल्यार टॅक्सीवाल्यांक भाडं लागता, स्मॉल बिझनेसमॅनाक फायदो जाता, रेस्टॉरंट आमचे तुझे गेस्ट हाऊस होता. सो आय एम टेलिंग यू कंटिन्युअसली ब्रिंग समथिंग टू साउथ गोवा which will not only help the tourism but everybody. Accommodation वयता, तुझे रेस्टॉरंट चलता. So I think throughout the year you consider that also. South Goa, Kolwa is considered under iconic projects which we are taking under Swadesh Darshan, where the whole line will be planned for infrastructure. That time I will look for your support to ensure traditional fishermen, सगळ्यांक ताका कशें जाय तशें करून दिवपाक will create whatever they need. But I can tell you today that Kolwa and Northak Cake and Southak Cake under Swadesh Darshan 2.0, you have 100 crores for one project of Swadesh Darshan. तशें Swadesh Darshan 2.0, one is Kolwa in the south and one is in the north. हांव आतां दर्याको आसलोलो मिनिस्टर बाबान म्हजें नांव काळें आमगे टुरिजमान म्हाका आपोवन हाडलो. हांव आमगेलो टुरिजम मिनिस्टरा सांगता काल एक बाणाले बरी खबर जाली. आमगे नुस्तेकारांक एक पातलो आसलोले तो मनीस मेळ्ळो. सो हो मनीस आमगेलो धोलो रोहन बाबा को आम कितले पाट व्हिडिओचे मागिले आमगेले कोस्टल बेल्ट आणि बिची वयल्या कॅमेरा घाच म्हणून. आत दोगूय ते कॅमेरा खबरू ना. हो आमकां सारको अर्जंट कॅमेरा जावो. नंबर दुसरो सगळे खबर आसतली आख्खे एशिया नंबर एशिया देशा आमगेली बाणाल बीचीर 3rd एशिया बीच म्हणून येयल्या बेनावली आणि गोंय नंबर 1 बीच म्हणून येयल्या. सो हांव आमगे मिनिस्टर बाबा को विचारता हे आमी वॉटर स्पोर्ट वाले बी कितू मिनूत कोण टुरिजम ग्रो कोताय. तुमकां सगळे खबर आसतली आमगे गोंयकारां हो तेंडोलकार येयलो तेका आमी फुक्या सर्वीस दीन बरें गोंय नांव वयर जोडे टुरिजमूय नंबर 1 जालें.
एडवर्टायज बी कोण नासतना टुरिजमाक पयशे घेयनासतना. नंबर 2 ती आमगे इंग्लंडा प्रायम मिनिस्टरा बायल येयली तेकूय बरी सर्वीस दिली कोणच ना वयर सोले. फाटी झूम कोण एकलो कर्नाटका मनीस राशन चेडवा एक मातालो 1 किलोमीटर जिवा धांवन वचोन ते कांय 2 पुलिसांकय दिलो. ह्यो बरी आमी करून आमगेले गोंय कोताय आनी तुमी आमगेले वॉटर स्पोर्ट्साचे बी येनाकाय रोहन बाब. आम कांय वायट कोनाय कित तुम टॅक्स जाय ते आमगे सगळें घेयाय पूण आमगेले टॅक्स कोण जेल बेल मुटाय ते बंद कर. तुका हांव एक उतर दिता तूं आनी 5 वर्सां आनी 10 वर्सां आसपुसा टुरिजमा नांव आमचे सो मनीस वयर काडून दाखयतले. देव बरें करूं हें आमगे आयकिल्लें. खंयचें माध्यम एनीथिंग टुडे वर्क्स ऑन टेक्नॉलॉजी. तूं हांगाच्यान दुबयक वच लंडन वच आनी खंयची सर्वीस माग खंयचीच सर्वीस ऑफ द काउंटर मेवना. आतां ऑनलायनूय मेवता आनी ऑनलायना वयल्यान लोक सर्वीस घेतात. आतां तुमकां हांवें कितें सांगलां म्हजो इश्यू आमच्या वॉटर स्पोर्ट्स भावा कडेन ना. म्हजो इश्यू ते इलिगल टाउट्स व्हेरी गुड. इलिगल गायड्स तांचेर आसा. ते तुजे न्ही ते म्हजे न्ही. ते आयज तुमच्या कडल्यान 600 रुपया तूं समज जेटस्की मारता 300 रुपया तुजे कडेन व्हरता ते. म्हाका तुवें 600 रुपया जोडिल्ले जाय 300 रुपया ताणें जोडिल्ले नाका. आनी हो इलिगल टाउट जो आसता तो तुजे फक्त वॉटर स्पोर्ट्सान ना तो सगळ्या नायट लायफान. मागीर तुजे कडेन उलयता हांव. ओके सर तुवें ना उलयता. ओके ना ना If tourism, ना, तुवें टॉपिक काडला हांवें काडनाशिल्ली. If tourism has to come strong and तुमी सर्वायव जावंक जाय बरे फुडें वचपाक जाय तुमी जोडपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू बिलीव इन द गव्हर्नमेंट ऑर द मिनिस्टर हू इज विथ यू. थोडे इल्ले आमदारूय आसूं शकतात ते आर मिसगायडिंग की कोण तरी सरकाराचो प्रायव्हेट धंदो व्हरतलो कोण येतलो तुका जाय जाल्यार बरोवन दिता फॉर लायफ लॉंग तुमच्या धंद्याक कोण प्रायव्हेट ऑपरेटर येवचो ना. व्हेरी गुड. तुम्हीच चलयतले. तुमकां आमी जेन्ना जेल म्हणटा ते कितें जेल हें जेल म्हणटा ते एक सरकाराचें कॉर्पोरेशन जे तुका टेक्नॉलॉजी ड्रिवन चलोवपाक तुका मदत करता आनी कांयच करना. तुजे पयशे कांयच काडना. तुजो 1 रुपया काडना ते पर तुजे मनीस बसयता ताजी सिस्टम घालता. तुमी एज अ एसोसिएशन काउंटर चलयता क्यू सिस्टम हायकोर्टान सांगिल्ली चलता आनी तुमी गायडांक कुशीक काडपा खातीर हे फूल तुमकां तुमचो हांव हेल्प मागता. आनी हो सपोर्ट आज हांवें तुवें केलो ना बरोबर. आनी काही MLA जाल्यार काही इलेक्टेड मेंबर्स इन वेरियस एरियाज दिशाभूल करता की आयज हे आसा ते प्रायव्हेट जातले तुमकां मार घालतलो तुमचो धंदो कोण व्हरतलो. म्हजें आयज उतर ऑन रिकॉर्ड आसा. हांव फाल्यां जेन्ना त्रास जातले पळय ते कोणाक जावचे ना. ते सुसायड घरा बशिल्ले आसतले. त्रास आमच्याच वॉटर स्पोर्ट्स भावाच्याच जातले. आय वॉन्ट टू स्टँड विथ यू. तुका म्हजेर विश्वास आसा जाल्यार हांवें आयज पर्यंत जे कितें कमीट केलें तें करून दाखयलां. बेश्टें उलोवना. तूं जाणा म्हाका पयलीं. आनी म्हाका आयजूय यू नीड टू क्रिएट अ एक्झाम्पल जशें तुवें वॉटर स्पोर्ट्सान एक्झाम्पल करून व्हडली नांवां केली. यू ऑल हॅव टू मेक अ एक्झाम्पल फॉर गोवा. कित्याक हांव जेन्ना स्वता थिंगा गेला नॉर्थाक सावथाक म्हणना नॉर्थाक पॅरासेलिंग 800 रुपया आशिल्ली. फुडल्या मनशाक म्हज्या वयली 3000 रुपया मागले. 3000 रुपया against 800 rupees. I was an eyewitness. I don't need any more witness. My department officials and police were there. Second guest went on the water sports. 800 रुपया आमी सांगले तेका. तिंगा फक्त सगळे उदकान व्हेले तेका. वयर व्हरपाक 1200 रुपया मागले. वय सर वय ते कलंगूट. नॉर्थ साउथ गोवा. But not South Karnataka. I'm talking about water sports. एक मिनिट बस. एक मिनिट. 1200 रुपया तू दिता जीपे कर नाल्यार तो वयर व्हरना परत सोडटा म्हणून. आता टुरिस्ट आयलो कितें एक्सपिरियन्स घेवन गेलो सारकें तुका पडटा पयलें तुजें म्हणणं यू आर डुईंग गुड सर्वीस यू आर गिविंग गुड सर्वीस टू पीपल. वॉट तुमकां रिक्वेस्ट एकूच करता की तुमी तुमचो धंदो तुमकां बरो जोडपा खातीरूच करता. ट्राय मारात. तुमकां जाय तुमी सांगतात तें आयकता. तुमी सांगता तें आयकता. पूण म्हजें एकूच ना आयकून पळय तुका पटना वी वील गो बॅक टू डू वॉट यू वॉन्ट. पण म्हाका तूं एकूच केल्लें जाय. हे इलिगल गायड जे आसा पळय सत्य इलिगल गायड जे आसा ते तुजे म्हजे न्हय आनी ते तुजे फक्त वॉटर स्पोर्ट्सार ना. ते नायट लायफ कशें वाट लायला आमच्या फुडल्या पिढीक कशें वाट लायल्या सगळे थंय डान्स आनी कितें चल्लां सगळे गायड हाडटात. आय एम अगेन्स्ट दीस गायड्स. आय एम विथ यू. ओके थँक्यू.
Certificate expired in December 2022. In February, he applies for a new residence certificate, attaches the copy of the old residence certificate issued by the Mamlatdar. The application is rejected, saying that the Angel Island residence certificate which is attached is not valid. So, एक मामलेदार आपल्याच मामलेदाराचे विश्वास दोन ना. What is this going on? सर ती परत सगळी अप्लाय करची फॉर्मॅलिटी सगळी करची वाट सर परत कित्याक सर ते ऑनलायन सर ते आता पयलीं ती ऑफलायन दिताले दिताले काय आता ऑनलायन सर जाल्यार ते सगळी डॉक्युमेंट लागतात सर But when document of residence certificate given by Mamlatdar, you say that it is not valid. ऑनलायन जो केला ताका तुका डिजिटल लॉकर आसा रे सर हें आसा सर कल्पना आसा पूण ते सगळी यू हॅव टू पुल द डेटा ताका कित्याक सांगता तूं काडपाक तुझ्याकडे डिजिटल लॉकर आसा ताणें फर्स्ट टायम केलं तुझ्या लॉकरान आसा यू हॅव टू पुल दॅट डेटा एंड गिव हिम द रिन्यूअल व्हॉट इज द प्रॉब्लेम उदय मागीर कित्याक परत भरचें पडटा त्यांनी रे हांवें सिस्टम हाडलें ही जाणा लॉकरान आसा ते सगळें तुका ऑर्डर पुल करायला काय पडटा वेळ लागता ना सर पूण परत सगळी व्हेरीफाय करची पडटा कित्याक कित्याक कलेक्टराकडे एक डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल म्हणून आसा कलेक्टराकडे डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल आसा आनीक आमी वी आर इन मार्च आनीक 2 म्हयन्यान काल पेपराचेर आयिल्लें की 2 दीस पावस पडपाचो आसा आनी आतां पावस रेनी सिजन कॉमेसूय जातलो सो डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंट कलेक्टरा कडेन आशिल्ले कारणान म्हाका तांचे कडेन मातसो डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळें A to Z इक्विपमेंट तांचे कडेन अंडर आसूंक जाय पूण सडनली कितें जाता डिझास्टर म्हणजे फाल्यां पावस येयलो आनी खंय कितें एमर्जन्सी झाडां कितें पडलें कितें जालें जाल्यार डे कलेक्टर काडटा आनी डायरेक्ट म्युन्सिपालिटी डायरेक्शन दिता बाबा तुमी हें करात तें करा हें करात तें करा आनीक आमी तें करतात आमी रिलेशन बरें दवरपा लागून तें काम करून घेतात सर आतां तुमचें सेशन आसा मातूं बजेटरी सेशन आसा म्हाका दिसता एक समज तांचो डिझास्टर सेल आसा तो म्हाका दिसता फक्त पेपर वर्कच जाल्ले कडेन आसा तांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बी कांयच ना एक तर तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलाच्या अंडर आनी नॉर्मली समज झाड बी मारतलो जाल्यार आमी तांची ऑर्डर घेवची पडटा एक तर ती तुमी पावर्स आमकां बजेटरी प्रोविजन आमकां म्युन्सिपालिटी कितें करून दिता कारण कशें आसा आमचो म्युन्सिपालिटीचो स्टाफूय कमी आसा आमचे फायनान्शियल कंडिशनीक आमी एफर्ट्स करतात सो डिझास्टर मॅनेजमेंट अंडर सेलाच्या अंडर तुमी तरी ह्या बजेटरी प्रोविजनाक कितें तरी बजेट प्रोविजन करतात कारण खूब आतां पावस झडटा पळय असो झडटा की एक एकदां तांकां फायराचे ब्रिगेडी फायराचे कोण आसा फायराचेर प्रॉब्लेम येता आनी फायराचे सिस्टम कशें आहा आतां तुमी कोणे तरी एकट्यान क्वेश्चन रेज केल्लो आतां तुमीच म्हणलेली हें झाड ताग्या झाडा पळय येता ताजे भितर येता फायर कितें म्हणटात आपूण तें डेंजरस झाड आसा तें मानना पडलें जाल्यार कट करता आनी बारीक करून दिता फायराचो सदांच तांचो झाड सकयलें पडिल्लें आसता हें कट करून जाल्यार आपूण तुका दिता आपूण जें बँड जावन पडून लोक मारपाचो तें आपूण झाड कट करना फायरच जावचें मागीर पर्सनली आमी कितें करतात आमी म्युन्सिपालिटी आतां आमी म्युन्सिपालिटीचें आमचें ट्री कटींग गँग आशिल्लें एक कोण्यान तरी इलिगल झाड मारपाक गेलें तो कोर्टाक गेलो कोर्टाक वचून आमचे चीफ ऑफिसराक कोर्टान गेलो ते आमचे कट केले ते लेबराकूय कोर्टाक गेलो आमी तो आमचो ट्री कटींग आशिल्लो तो बंद केलो कारण अननेसेसरी आमी ते चिखलान फातर्मर चिखल आंगार वचून घेवप अशी जाली म्हणटकीर आमी तें बंद केलें आतां हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी प्रपोजल हांव म्हज्या आमदाराकय सांगता की तुमी प्रपोजल एक मांडात असेंब्ली भितर फायनान्शियल बजेटरी तुमचे प्रोविजन समज म्हाका उदय बाबा डेप्युटी कलेक्टर आसा ताजे कडेन डिझास्टर पूण ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कांय ना डिझास्टर मॅनेजमेंट खरें म्हणल्यार एक प्रामुख्यान JCP तांचे कडेन उरूंक जाय ट्री कटींग मशीन्स उरपाक जाय एक 20-25 तांचे कडेन वर्कर्स उरपाक जाय असो आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट आख्खे सगळे सावथ गोवाच्या लोकांक लागता कलेक्टर कित्याक डिझास्टर सेल आसा पूण ताचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना एक तर तुमी तांकां सगळें प्रोवायड करा फॅसिलिटी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेन म्हळ्यार JCP जाय 2 ट्रक जाय आनीक एक 20 तरी लेबर जाय ग्रास कटींग ट्री कटींग मशीन्स जाय आनी ट्रेन केल्ले मशीन्स आसा खुबशे आतां खुबशे डिपार्टमेंटांनी प्रोफेशनल ट्री कटींग मनीस आसात फॉर एक्झाम्पल आमच्या आख्या डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान 1-2 जण लायनमॅन आसात ते प्रोफेशनल ट्री कटर अशें म्हणजे हांव ताजे कडेन काम करून घेता दे आर टेकिंग मनी आनी ते काम करतात पूण असो माड आसा डेंजर आसा तो माड कोणाक त्रास करना सारको सिस्टमॅटीक लोकल MLA कडेन दी असेंब्ली वेळ उलया मातशे हो जेन्युइन इश्यू ते तांकांय खुबशे त्रास जातात आनीक तांचे कडल्यान मागीर ते करता लोड आमच्या म्युन्सिपालिटीचेर हाडटा थँक्यू व्हेरी मच
मडगाव कितें जाला मडगाव शहराचा मेन एक एअरपोर्ट आणि दुसरं रेल्वे स्टेशन खंयचे टुरिस्ट जर आतां खंयच्या हॉटेलान वता आतां वारक्यान वता आनी खंयच्या टुरिस्ट आयले तांकां टायमपास करपाक ते मडगाव शहरान येता पयलीं आमकां कितें जातालें गार्डना कडेन आमचे बरो स्पॉट पयलीं आमी ल्हान आसतना पळयताले ते कितें कितें आसताले क्रोकोडायल जावं आनी कितें टुरिजमान तशें तुमी त्या गार्डनान कितें केलें जाल्यार बरें पडटलें क्रोकोडायल दवरूंक शकना धाकले बर्ड्स कितें दवरून टुरिजमाचें कितें करपाक मेळटा बरें जातलें आनी पूण मेन कितें जाला तातूंत हे जे टुरिस्ट जर 5 मिनटां मडगांव भोंवतले जाल्यार तांकां ते सोंप्यार बसपाक मेळना आतां हो टायम सुद्दां पळयत तर जाल्यार म्हाका दिसता बॅगार सगळे राविल्ले आसतले आतां ह्या टायमार बसतात ते धांवडायता तांकां सर न्ही सर तांचे पळय सांगता हांव एक मिनट तुमकां रिक्वेस्ट पुलीस सर धांवडायता तांकां आमी दवरना सर ते नांव हें आसतना मागीर केन्ना ना तेन्ना कोण येवन बसता सर पूण मोस्टली आमी धांवडायता सर तांकां ते सांगता तुमकां ते सर मोस्टली सर रेल्वेन येता सर रेल्वेन येता आनी त्या गांधी त्या सायडीन धाडले सर धाडले जाल्यार तर रेल्वेचेर सर त्या आमी ट्रेनीचेर वचून धाडले जायत न्हू त्या ट्रेनीचेर परत येता सर आनी आमकां सर दिसाक एक मिनट महेश आमी दिसा ना आमी दिसाक सर तेंची डॅड बॉडी सर दिसाक दोन डॅड बॉडी आमी काडटा सर आमकां ते नाकाय सर पूण आमी तांकां धांवडायता तर आमी खूब फावट ट्राय केली एक्सरसायज स्टार्ट केलो रेल्वेन धाडपाक त्या ट्रेनीचेर परत येता सर सर वेवस्थीत रान सांगलें सारकें आसा आमी तांची चूक करना पयलीं एक पी आशिल्लो तो गेलो सचिन म्हणून ताणें 2-3 काडपाची ट्राय केली मागीर हांवें ताका फोन केलो पर्सनल मेळ्ळो ताणें म्हाका सांगलें की जर काडपाक गेलो ते एनजीओ गेले तर खंय जेवण दिता हांव म्हणटा एनजीओ खाली जागोच मेळना तुमी थंय दिता बरें ते जेवण घेवचे पयलीं सगळ्यांच्या बोल्सांत क्वॉटरां हांवें काडून दाखयलें एनजीओ बट ते एनजीओ नांवाक म्हणटा सगळे एनजीओ आसना ते कोणी जेवण हाडून हें करता म्हणजे ते गाडी सीज करपाची तेंच्यांनी हें केल्ली हातूंत पोलिसांची चूक काय ना तांकां जेवण मेळटा हांगच्यान बेळगांव कारवार सावंतवाडी सगळ्याक मॅसेज येता की मडगांव जेवण फ्री मेळटा ते सगळे बसून ट्रेनीन येता हे 10 जाणांक जर धाडटले तांची चूक ना 20 जाण परते येता सर